बाळी हांगसर उटाच्या आंदोलना वेळार हुतात्मे जाल्ले मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीपाच्या यादीन उटा मार्फत दर वर्सा प्रेरणा दीस मनयतात। ह्या वर्सा कुडचडेंच्या रवींद्र भवनांत संस्था 8वो प्रेरणा दीस 25 मायाक मनयतली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी सभा जाल्ली आसात आणि बरो सगळ्यांचो प्रतिसाद मेळटा आणि ह्या वेळार आमचो 8वो प्रेरणा दिन जो आसा तो कुडचड्या रवींद्र भवनांत जावपाचो आसा। त्या प्रेरणा दिनाक जवळ आमचे 3 ते 3.5 लोकांची उपस्थिती लावपाची टार्गेट ह्या संघटनेन दवरली आसा। त्याच बरोबर ह्या प्रत्येक गांवांनी तालुक्यांनी गाडीचो सोय जी आसा ती एक व्यवस्थितपणान त्या कार्यकर्त्यां कडेन दवरलेली आसात आणि आमचे उटाचे कार्यकर्ते तळमळीन आपले काम जे आसा प्रेरणा दिना खातीर जी उपस्थिती लावपाक जाय, जागृती करपाक जाय, व्यवस्थित आपले परीन करतात। 25 मे 2011 त्या निमित्तान त्या आंदोलनाक आमचे शहीद जाल्ले स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळी यांच्या आदरांजली दिवपा खातीर 25 मे गोंयांत आमी वेगवेगळ्या भागांत प्रेरणा दीस म्हणून साजरो करतात किंवा प्रेरणा दीस म्हणून आमी याद करतात। आयचो हो यंदाचो आसा तो 8वो प्रेरणा दीस आसा। आमी पहिल्याच वर्सा आझाद मैदानात जे एक स्वातंत्र्य सैनिकाचे गोंयचे स्थान आसा तांचे साक्षीन आमी जाहीर केल्ले मंगेश आणि दिलीपाची याद म्हणून आमी प्रेरणा दीस म्हणून आमी तांची उल्हासा खातीर हो आदरांजली दिवपाचो कार्यक्रम करतलो। आणि अंदूचो हो प्रेरणा दीस कुडचडे रवींद्र भवनांत आसा। सकाळचे 10 ते 1:30 पर्यंत चलतलो तो लढो आसा। तसो बाळ्ळेचें आंदोलन हो सुद्धा एक लढो एक तो खंय तरी ताचो उल्लेख जावचो आणि मंगेश आणि दिलीप यांचे सुद्धा पाठ्यपुस्तकां खंय तरी समावेश आसचो असो आमचो प्रयत्न आसा। आमी त्या संबंधी सुद्धा सरकाराक निवेदन दितले, कारण हे एक बलिदान, तांचे बलिदान व्यर्थ वचचें न्ही। इतिहासांत तांचे एक इतिहासांत तांचें नांव उरपाक जाय। आनी त्याच बरोबर सरकारान आनी एक बरी गोष्ट केल्ली आसा, दर वर्साक मंगेश आणि दिलीपाच्या यादी खातीर एक 2 मोठे पुरस्कार दितात, एक प्रज्ञावन आणि एक त्यांचे स्वरूप सुद्धा 1 लाखाचे आसात जे कलाकारा भितर